मतदाराच्या कार्यावळीत आमी मतदारसंघाची भोंवडी करीत करीत आमी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्या. हांगासरल्यान आमी लोकांची मतां जाणून घेत, लोकांच्यो अपेक्षा, लोकांचे फाटलो एक्सपिरियन्स हे सगळे जाणून घेत हे फूल मायनींग बेल्टाच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्यो कवर करतले. ना कोण येईल ना अजून कोण ना आमच्या व्हडले काय उलोवपा ना तोय काय व्हडले ना कळ्ळें मार म्हणल्यार मागीर पळोवन आमी कितें करपाक तें करतात केल्यार मागीर पळयलें कितें जाता तें हांवें कोणाक मारलें कितें जालें आमचे कडेन आरजी एक पावला हय आनी बाकीचे उमेदवार आनी कोण येयले नाही वारे कशे दिसता तुमकां तुमचे सद्या आरजी बाकीचे वारे हय सो फाटले खासदार असले पळय न्हू ते पावताले तुमच्या मेरेन काय ना आनी कांय केलें ना इतल्या वर्सां ते कांय केलें ना आनी ते एक इश्यू घेवन गेले नाय खंय दिल्ली पावल्ले ते तेणी येवन लोकांक सेवा करूंक जाय न्हू चोवपाक जाय न्हू आरजी केस कोता आतां ते भाशेन कितें प्रॉब्लेम आहा तें सांगो जाय तेणी आनी कांय कोनाय ते फक्त हाडलो येयलो पोटांक घालपाक. विर्या तो पावला एकलो आनी तो अरबपती करोडपती बीन न्हू तो सादो मनीस एंड ही नोज द लायफ ऑफ पुअर सो तो गरिबा खातीर सपोर्ट करपाक शकता तांकां तांगे हें घेवन सेंटरा घालपाक शकता मांडपाक शकता लायक एग्जाम्पल माधवी तो इशू तो सॉल्व जायना तो घेवपाचो मुखार व्हरपाचें वॉट एवर रेस्ट उलयना तें सगळें कचरोच आहा पूण हें मेन म्हळ्यार कितें म्हाजो इशू इट शूड बी टेकन टू द सेंटर एंड ट्राय टू सॉल्व इट वीच इज नॉट बींग डन. अशें म्हणल्यार इंडियेक खबर उलयना हांव गोंयची उलयतां इट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी रिपीट इन साउथ आणि नॉर्थ सांगपा येना बट इट मे चेंज. तीग जावन हांव एक रेबलो मागीर पल्लवी देपो आनी ती दुसरी तेजें नांव कितें कॅप्टन सो पावले तुमच्या पर्यंत कॅन्डिडेट ना अजून आमचे कडेन पावलो ना एकटो पावला कॅप्टन पावला हांगा हय मेळून गेला पल्लवी डेपो पावलो ना आमचे कडेन म्हणजे बाजाराक येयला ना रे येयला कांय ना सादिनान कांयच आमकां प्रश्न कांय केलो ना जाल्यार सादिनान आतां ही पळोवया हें कोण करतले हय कितें करूं जाय खासदारान तुमच्या खातीर खासदारान कमीत कमी एक 6 म्हयन्यांनी एकदां पूण आमकां येवन पळोवपाक जाय न्हू बाबा कशें कितें वातावरण आसता तें कोण कांय येयीक ना आमगे आतां म्हागेली तीग जाणचे कडेन ग्रॅज्युएट आसा आजून सर्वीस ना कितें उपयोग ग्रॅज्युएट जावन गेलो जाल्यार आमदार जातलें म्हणटा आतां ही कितें करता ती पळोवया न्हू आतां हेणें म्हणलें न्हू विश्वजीत राणान कितें जाणां आतां सर्वीस दिता म्हणलें म्हाका हे पळय पुन्हा नोकरीचें अस्त्र खंय विश्वजीत राणे जून पासून भरतीची प्रतिक्रिया सुरू होणार खंय पळोवया आतां कोणा मेळटा तें पळोवया मरे ना हांव भायर आसतालो त्या पाटी हांव ह्या पाटी येयली म्हणल्यार आसतलो वोटिंगा बट वोटिंग करताले तुमी हो ह्या पाटी वोटिंग करता हांव कितें पळोवन वोटिंग करतले म्हणजे ना तें चोवपा जाय न्हू पयलीं सद्या कितें डेव्हलपमेंट कितें जालां आनी कितें हें तें चोवपा जाय न्हू हिंगा पळय आहा तो आमगे एल्टन बाब ही इज अ व्हेरी गूड पर्सन तो हांव ताका सामको वेल्यू दिता कित्याक आमकां सांगताय ते भाशेन आमगे कोण गरीब समाजाचे तेणें बरें केलें म्हूण सध्या काम कित केलंय ना म्हणपाक जायना न्हू सध्या कोणाक तरी निवडून हाडपाकच जाय तुमचो आल्यार वोटींग घालपाक जाय तें वोट करपाकच जाय कोणूय तरी निवडून येवं तिगांचे भितर कोणाक घालचेच पडटा न्हू तें वोट
आमचे न्ही काम कितें आसतलें आमी पळय वेपार घेवन बसता तुझी काय कामां आसना तेंची? आतां न्ही आमी 50 वर्सां जाली 50 आनी 4 वर्सां मागीर आतां आमगे काम कितें आतां गव्हर्मेंटा पेन्शन दिता तें आमी खावपाचें खासदार हो आसलो न्ही पयलीं काँग्रेसीचो फ्रांसीस तो केन्ना हांगा येयलो ना 5 वर्सांनी ताका पळयलोय ना आमी म्हणटा थारलेलें आहा BJP मारता आमकां मोदी सारको जाय म्हणून कचरा पेक्षा म्हळ्यार आमचे कितें तरी काम करतालो न्ही तांगा येयल्यार आमचो विकास तेगे बरें आवडलो तो कितें कितें हें स्कीम हाडल्या तेणी कसले कंत हें कसले कसले स्कीम आमच्यो तेगे आवडल्या केंद्राच्यो केंद्राच्यो आनी तेगे बरें आहा आमकां सगळे दिवपाक घर रिपेर म्हणटा आनी तें हें केलें फॉर्म दिलें तें बी आमकां तो दितो म्हणून घेतलो केल्लें हांवें बरें तेगे स्कीम बरी आहा सरकार म्हणजे कोविड टायमार तुमकां सगळ्यांक 5-5 हजार रुपया बी दिता म्हटलें पावलो तुमकां? तुका मेळ्ळो रे म्हाका मेळना ते थोड्या मेळना थोड्या मेळ्ळा थोड्या मेळ्ळे कारण जें आज पळय मोदीन कितें केल्लें आसा तें खंयच्याच मनशांनी आनी खंयच्याच लोकांनी विसर नये तो बाबा दुसरे पार्टीचो सुद्दां आसलो तर तेणी BJPकूच मत मारचें कारण आज जेणे जें मोदीन पळय जें करून जायनाशिल्लें तें सगळें करून दाखयल्लें आसा सर सुभाष फळदेसायाच्या आधारस्तंभाचेर आमी ही लढाई जिखतल सामकें मायनींग सद्याक कितें जालां लोकांचे हिशपान BJPन बंद उडयलें एक्चुली BJPन बंद उडयलें ना तें इफेक्ट जालो पूण तो खंयच्यान जालो कसो जालो आनी कोण बंद उडयता आनी हेजो सुत्रधार कोण आसता तें आज पर्यंत ती बी उलगड जायना बीजेपीचे वारे दिसता सारकें BJPचे आमी मोदीक कोण वोट मारपाचो ह्या फाटी मोदी देशाक लागून खूब कितें कितें करता मोदीचें विजन बरें आसा देशा खातीर त्या खातीर मोदीक कोणूच वोट मारपाचो सगळें नाजाल्यार गव्हर्मेंट प्रयत्न करता मायनींग चालू करपाचें सरकाराचेर राग ना 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 हय त्रास जाले पूण ते कायद्याच्या बाजून ते उरले न्ही गव्हर्मेंटान कांय करूंक ना तशें काल कोणाक हांव सांगतालो की पार्टी येता स्टेज घालता आनी भाशणां करता आनी वयता आमी हें दितलें आनी तुमी तें दितलें म्हणून हांव म्हणटा तुमी कितें दितलें तें नाका कस्टमराक कितें जाय वोटराक कितें जाय तें पळया वोटराक वयर चडया वोटराक भाशण दिवंक लाया की आमच्या गांवांत कितें जाय आनी तुमी सकयल बसून आयकया जाता आतां कितें जाला वोटराची शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाल्या आनी 10 वर्सां मायनींग बंद जाल्या म्हणटकीर प्रत्येकान थोडे म्हणजे प्रत्येक आपले पोटाची खळगी भरपाक लागून अल्टरनेटीव सोदीत आसा कोण ट्रक ओनर आसलो तो ट्रक ड्रायव्हर जालो आतां बस ड्रायव्हर जाले अशें म्हणजे निमाणें कितें जालां कशें जाल्यार पोट भरपाक जाय न्हू मायनींग चालू जातलें आनी तो पोट भरतले आपलें म्हणून तो रावूंक शकना आमी हांगा पयलीं व्हडल्या टायरान डील करताले आतां बारीक टायर डील करता हय सकाळी टायर कशें वयतले वयचूंक शकना अशें BJPक मातसो बरोच हें आहा नेट आसा काँग्रेसीक बी हें आसा पूण तांगे मातशें बरो प्रचाराचें मातशें स्लो हें आसा हय BJP मातशें बरें आसा सगळे लोक BJP म्हणटात म्हाका दिसता BJP हय BJP दिसता ना 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 सारथीन तर केन्ना आयलोच ना तो आसा आमगे खासदार पूण आतां पळया ही फुडली खासदार आतां जातली ती पल्लवी ताचे येत गेल्यार पळयल्यार मातशें दिसता लोकां खातीर हय पेपरां वाचता ताचेर म्हणटा हांव अशें तें खरें म्हणल्यार म्हळ्यार मायनींग बंद आसतेंय खूब लोकांक जाय आसता मायनिंगाचो प्रॉब्लेमूय खूब लोकांक जाता म्हाका तर मायनींग चालू जाली नाका खूब त्रास जाता मायनिंगान धुल्लाचो आनी ट्रॅकाचो मायनींग ना थंड दिसता हां हय चडशे लोक अशे आसात ड्रायव्हर किंवा ट्रक मालक तांगे लुकसाण जाता तांकां बरोबर पूण मायनींग बंद आसल्यान खूब लोक सुखी बी आसात शेतां माता मातशी बरी उरतात मायनींग चालू शेतां करपाक लागले. हय शेतांचेर परिणाम जाता
तो धुल्ल उठुनी शेतांचे बसता आमी शेतां भात मातशी पोल जाता भाताची. ही आतां पाट पड्या 2 पाट जिखले सेंट्रलाची ती सारकी हे पाट भायर उडोवपाची आनी क्लीन करपाचें. ती आतां हात घालपाचें न्यू घालून पळोवपाचें आनी हांकां एक दोन पाट चान्स पावता नेव घाल तांकां आनी त्यान मागीर 2 वर्सां 2 पाट तांकां भायर उडोवपाचें आनी पट्टी घालपाचें चेंज करपाचें. तामिळनाडू करता तशें 2 पाटी हे रोखडे उडयतात. हे एकू हांव मागता इतलें जाय म्हाका. त्रास जाता. एक त्रास जाता मागीर ते हेट जाता न्हू मागीर कांय करूं जायना पावर म्हणून जालें करप आनी 5 वर्सां कितें वायट केलें जाल्यार 5 वर्सां तांकां रोखडे उडोवपाचें. हय आनी दुसरें हाडपाचें. एकट्याकूच दवरप ना. ना एकटें दवरपाक जायना. आमची काम केल्यार आमी करता न्हू. काम जावना तुमचें. हें चेडो बेकार आहा तेका कोण कामाक लायला. आतां म्हागे व्हडलो चेडो आहा तो बेकार भोंवता मागीर तेणी कितें करपाचें तो नासपणां करपाची. आतां तुमी कितें काम केलें जाल्यार तुमी हें करपाचें दिवपा न्हू तें ना आमी कशें हें करतले. तुमी मागीर फाटल्यान मागीर इलेक्शन जातकीर येता मागीर कोण येना तुमी दारां पांय बसून दिना. खरें काम करपाक कोण येना. आमचे कडेन अजून कोण पावलो ना. मत मागपाक कोण येना. आमचे मुद्दे काय ना काय ना अशें कितें. काय ना चलता तशें चलोवपाचें. कित्याक म्हणून अशें. तशेंच चलता काय. डिपेंड ऑन दी हे सगळें सिच्युएशन पळयता सद्या लोकांक त्रास आसा मागीर प्रॉब्लम आसा मेन बेरोजगार लोक खूब आसा. आमी पळयत आसले बी आमची सारकी ना कित्याक आमी काम करतना जाल्यार कांय नासा. हे मुद्दे मेन आहा. बेरोजगार लोक भुरगीं बी खूब आहा तेंगे बी सद्या काम ना सिच्युएशन आसा. बाकी सगळें बिकट आहा लोकांक काम ना मेन परिस्थिती क्रिटिकल आसा. पोजिशन क्रिटिकल आहा लोकांनी तशें आसा. सामकें कशें जगता तुमी. जगता कितें आनी जगपाचें तें आनी सांगपाक चालू पोट कशें चलता. हेजेरच न्ही दुकानाचेरच. पयलींचें दिसना. ना पयलींचे दीस ना कांय ना. आशा आहा तुमकां परत ते दीस येतले ना. जाय तशें दिसना. आमी म्हणटात जावंक जाय अशें पूण तें शक्य ना. जालें जाल्यार अशें न्ही ऑप्शन पे माल आसा अजून काय तेंच्यांनी कांय करूंकूच ना. आनी हे वर्स तर व्हडलेशें कांय चालू ऑप्शन मालय बी वचोना चडसो. आतां सगळें बंद ना 2-3 म्हयने जाल्यार कंप्लीट बंद. काय ना कोणाचे ट्रक चालू ना. कोणाचेच ना. ते बाबडे कशे त्रास काडटा आनी कितें करता म्हणून दिवं जाय. ते बंद जाले की तुमकां कितें गिरायक घेवप. सगळ्यांक तशेंच न्ही. तेजे वयल्यान म्हाका म्हाजे वयल्यान तुका अशें तशें न्ही कनेक्टेड. आतां लोक हे मतदानाक 7 तारखेक मतदान करतले तेन्ना हे त्रास आहा पळय ते हायलायट जातले आनी ते चिंतून करतले कशें कितें मतदान जातलें ह्या एरियेक. चिंतून करतलेच इफेक्ट तो जातलोच. एक वेळ बदल सुद्दां जावंक शकता. बरें वातावरण बीजेपीचे सगळे चलता न्हू. बीजेपीचे सगळे चलता सध्या. मायनींग बंद आमचा लोक त्रासान पडले. काय ना चलनच काय चलना लोकांची. म्हणजे काय ना पैसो ना काय ना लोक सामके त्रासान पडले कडेन. खरें वोटींग जातले तांकां मायनींग बंद आमकां वोटींग जावपाना जातली वोटींग. सावड्ड्या सांगे जर आमी पळयलें जाल्यार हे सायडीच्यान बीजेपी पयलींच्यान बीजेपीचो बोलकेलो आसो. सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांगे तरी तशें पळोवपाक गेल्यार हांगसर काँग्रेसीचें आसा वोटींग पूण आमगे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा हांगसर काँग्रेसीक वोटींग ना भरपूर कमी. लोकसभा इलेक्शन जें आसा हें
मोदी इमेज जे आसा हे मोदी पळोवन सध्या चालू आसा. म्हळ्यार कॅन्डिडेट जे आसा कॅन्डिडेटान चडशे कोण पळयना जे आतां आसा कॅन्डिडेट मोदी फॅक्टर. तसोच काँग्रेसी हेका राहुल गांधी जो आसा ते हें आसा इमेज. हरशीं कितें आसा मायनींग जो आसा हांगसर बॅकबोन ती अपरान फॅक्टरी जी आसा ही देप्यालीच हांगसर अपरान फॅक्टरी चलताली कश्टी हांगसर अपरान आयर्न एंड स्टील फॅक्टरी. ती जेन्ना फॅक्टरी चलताली तेन्ना हांगसर एक 8-9 रातचे 8-9 म्हळ्यार हांगसर बाजार जो आसा चालू आसतालो. आनी आतां जर पयलें मायनींग बंद आसा अपरान फॅक्टरी बंद आसा आनी आतां जर एट प्रेझेंट पयलें जाल्यार हांगचो बाजार जो आसा 6:30 म्हळ्यार हांगसर ऑलमोस्ट थंड जाता सगळें. लोकां मदीं तिडक आसा पण जशी आमचो गव्हर्मेंट जे आसा CMान ते लोकांक जशें आश्वासन दिता की आमी मायनींग इतली चालू करतले हें करतले म्हणटा लोक खंय तरी फाटीं सरता. ती तिडक सामकें दिसून येना म्हणटा ती इलेक्शन जातली म्हणून. आतां इलेक्शना टायमार लोक जर अशी मना धरून जर हिडन अशी जर वोटींग करता कितें जावन जाल्यार तशें बी जावपाक शकता पण तितली प्रभाव इतलो जावपाना कित्याक हांगसर ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्यो BJPच्यो आसा चडश्यो. काजू जे आसा काजू हें मेन प्रोडक्शन जावन आसा. तशेंच सांगी आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी पयली उगी मुखार जे आसा नेत्रावळी पर्यंत हें सगळें ऊस सगळें हें प्रोडक्शन. आज अशें आसा की संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी बंद पडल्या ही खंय तरी हे गरीब लोक जे आसा ऊस रोवपी हे कोण श्रीमंत लोक कोण न्हू हे खंय तरी गरीब लोक तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान खंय तरी सबसिडी मेळटाली आनी ते ऊस ते दीस रात हितून ऊसाक प्रोडक्शन घेताले. पूण आयज ऊस नासल्या कारणान ते लोक जे आसा खंय तरी भरपूर त्रासां पडले कडेन आसा. म्हाका CMाक सांगोचें आसता की ऊस जे आसा शुगर कॅन फॅक्टरी जी आसा संजीवनी खंय तरी हें स्टार्ट करपा लागून गव्हर्मेंटान प्रयत्न करपा जाय पूण हे प्रयत्न जाय तशें दिश्टी पडना. काजू जे आसा जे काजू प्रोडक्शन जे आसा हें क्लायमेट आनी हेका लागून ओनू प्रोडक्शन भरपूर कमी आसा. एक सायडीच्यान गव्हर्मेंट आमी रिक्वेस्ट केल्ले की हे काजू रेट जे आसा ही खंय तरी वाडपा जाय म्हणून पूण ते बाबतींत गव्हर्मेंट सिरियस ना. कोण ना अजून येऊ ना आमच्या गावच्याय बरें जावपा जाय आमच्याय बरें जावपा जाय येता मुखार तेणी कितें तरी करूं जाय न्ही म्हणून इलेक्शन करप न्ही नाल्यार घरा बसले कोता येतना आमकां. सगळ्यात आमचे भितर कोण तरी एक बाबा समजूतदार आसतलो तो सांगतलो ओ बाबा अमकी काम करतलो म्हणजे आमी ताका हाडचो अशें सांगतले न्ही तशें ते बी आयकपा जाय. आमी काय एकटीच काय करूं शकना तशें गिरायक ना काय ना अशें मुस्क मारीत बसपाचें कागदाले चलता कशें तुमचें चलता म्हळ्यार चलोवचें पडटा न्हू तशें आज नाही न्हू गिरायक. कोणूच पावना अजून कोण एकटोय पावना. आतां कितली दिसां हरशीं 7 तारखे मतदान. हय एकट्यान सांगप न्हू कोणीच सांगना. हो मा फुटबॉल मा तो एक आमकां सांगना गेलो अशें केलें आनी कोणूच सांगना. म्हणजे भुरग्यां मेळा गेला रे अशें घरान कोण येवना अशें कोणी बाबा अशें हें करून ग्रूप करून कोणी सांगना कांयच सांगना. मायनींग बंद आशिल्ल्यान कितलो त्रास जावपाक लागलो. हे त्रास खूब जाले आमी त्रास जाले. तुमी कितें करताले. आमी गाडयेचेर वयताले गाडयेचेर वयताले गाडयेर गेल्यार म्हाका कितें मेळटालें न्हू अशें आनी कांय ना मागीर धुयलें पुसलें अशें आनी कांय ना. तेज्या मागीर कोणी तुवें आपयलो तेणी आपयलो अशें करप वचप मागीर आनी करप. आतां हो गिरणीर रावलो 2 म्हयने जाले कितें दिता तें दिवं जेवण जरी मेळटलें न्हू तेका आनी व्हडलें कांय ना. दोळ्या मुखार दवरप एक हेतू असो आसा पयल्यान पयलीं मायनिंगेचो प्रश्न तितून मायनिंगेचो प्रश्न जाल्या उपरांत आमचो प्रश्न सॉल्व जालो. पण एक सब्जेक्ट घेवन तुजेर 2 सब्जेक्टाचेर उलयता. मायनिंगेचो प्रश्न सुटलो मायनींग चालू जाल्या उपरांत आमचें गिरायकाचें हें तें वाडलें. त्याच बरोबर ह्या धारमोडा विलेज पंचायत प्लस धारमोडा तालुका मोस्टली ह्या वाठाराचो सुदारपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करचो ही म्हजी इच्छा. हेजे आतां कोणूय कॅन्डिडेट आसा हांव कोणाचें नांव घेयना हांगा कोणूय कॅन्डिडेट आसो त्या कॅन्डिडेट निवडून येयल्या उपरांत निदान 5 वर्सांसून 10 वर्सांसून एकदा तरी येवचो आनी त्या गांवचें कितें जालां ना केलां ना केलें आपणें लोकां कडेन गेल्या उपरांत तेंच्यानी मतां मारली तेचे आपलो कितें तरी फायदो जालो काय ना हेचें पळोवपाक जाय तें कॅन्डिडेट कोण निवडून येता तेणें. गांवांत फॅक्टरी आसा
कितें आसना चलता ना गांव कसो चलता हेचेर विकास कितें जाला ना हेचेर भर दिवप फक्त उठसूट आनी स्मार्ट सिटी म्हणजे आनी नांव घेवंक ना परत हांवें स्मार्ट सिटीत म्हूण करीत रावलो तेवटेन तेंच करीत रावलो हे बाकीच्या गांवांनी कित्याक तुमी अशें करिना लोकल मनशांक म्हणजे अशे बारीक बारीक गांव आसा थंय कित्याक वचना कित्याक सुदारना बस करपाक जाय